कळंगुटे सेंट आलेक्स चर्ची फाटल्यान 24 वर्षांच्या बायलेची कूड मेळ्ळ्या। बुधवारा सकाळी लोकांक ही कूड दिसली। बायल कानोळेची म्हूण कळटा। नाव रिचा उर्फ आयेशा डिसोजा। ती कशी मेली, कितें जालें तें मात नेमकें कळिल्लें ना। सुत्रां सांगता ते प्रमाण ती ओव्हरडोसान सोंपल्या सुये। तिची कूड जीएमसीत पोस्टमार्टमाक धाडल्या। उपरांतूच खंय पुलीस मरणाचें कारण क्लियर करतले। काँग्रेसीन विश्वजीत राणे आड अपात्रता याचिका घाल्या म्हूण वाळपयच्या बीजेपी ब्लॉकान निशेध केलो। सगलो खंय काँग्रेसीचो फक्त पब्लिसिटी स्टंट। येता त्या बाय इलेक्शनाक विश्वजीत राणे 11 ते 12 हजार लीड घेवन येतलो म्हूण वाळपयची बीजेपी उलोवन दाखयता। वाळपय काँग्रेसीचो उमेदवार जिखतलो म्हूण काँग्रेसीन स्वप्न पसून पळोवचें न्ही। पण हांव काँग्रेसीवाल्यांक तांकां सांगूंक सोदतां की कितलो तरी तेंच्यांनी हांगासर प्रसिद्धीचो दावा केलो की आपल्या काँग्रेसीक प्रसिद्धी मेळपाक तरी केलें की तो अपात्र जावचो आनी प्रसिद्धी मेळची अशें जे काँग्रेसचे आमदार जे भारतीय जनता पार्टी सरकार पळयल्यार सगळ्यांक सबका साथ सबका विकास अशें जेन्ना घेवन सगळ्यांक विकास जो चालू आसा आनी मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा खाली हे सरकार सगळ्याक विकास चालता। कसले प्रश्न खंय निर्माण जायना। सगळ्यांक आघाडी सरकारान जे पडीत आसा आमचे गोवा विकास फॉरवर्ड सगळे तांकां घेवन सगळें सरकार व्यवस्थीत चलयता। पूण ते काँग्रेसच्या आमदारांक फक्त ह्या विश्वजीत राणे हांगासर अपात्र जातलो आनी तेंचो एक आमदार कमी जातलो आनी तेंचो काँग्रेसचो आमदार वाळपय मतदारान निवडटलो अशें तेंची स्वप्न जें आसा हें तांच्यांनी काँग्रेसवाल्यांनी केन्नाच हेच्या फुडें चिंतूंक जायना। विश्वजिताक तेंचो काँग्रेसचो रिजर्वेशन दिलो आनी तो भारतीय जनता पार्टीक मनोहर पर्रीकर सरकाराक सपोर्ट केलो आनी तो बाय इलेक्शन वाळपय मतदारान निवडून येतलोच। आमी तेजो पुरेपूर तेजो कार्यकर्ते कामां लागतले भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारा फाटल्यान। म्हणून हांव तेंचो एक त्यांनी जो काँग्रेसीन आरोप केला ताका डिस्क्वॉलिफाय करचो म्हणून ताचो हांव निशेध करता मतदारसंघाच्या वतीन अध्यक्ष नात्यान। काँग्रेसीचो व्हीप आसतना आदलो वाळपयचो काँग्रेस आमदार विश्वजितान विधानसभेन काँग्रेसी बरोबर मतदान करिनासतना कूस मारली म्हूण काँग्रेसीन विश्वजीत राणे आड अपात्रता याचिका कोर्टान घाल्या। विश्वजीत धरून बाकीच्या तिगांक नोटीशी काडल्यात। हायकोर्टान सुनावणी शुक्रारा दवरल्या। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। गोवा पंचायत राज एक्टा खाला पंचायतींक जाय ते खासा अधिकार आसात, मात पंच निवडून येतात तांकां कायद्याविशीं तितलीशी म्हायती आसना म्हूण फोंडेचो उपजिल्लोधिकारी परेश फळदेसाय उलयलो। आमी फोंडेकार संघटनेन लोकां मदीं पंचायत मतदानाचेर जागृती घडोवंक म्हूण कार्यावळ घेतिल्ली। पंचायती खूबशे पावर दिल्ले आसा पण आमी पळोवपाक गेले आनी सांगिल्ल्या प्रमाणे ज्यो पंचायती आसा त्यो कांय एक्टीव ना। जे पंच निवडून येता सरपंच निवडून येता तांकां गोवा पंचायत राज बद्दल कांयशी म्हायती उरना। पंचायतीचें इलेक्शन 11 जूनाक। इलेक्शन लागीं पावता तशें नव्या पंचायतीचेर जागृती गांवांनी सुरू जाल्या। फोंडें आमी फोंडेकारचे फुडारी कार्यावळी फाटलो हेतू आनी संघटनेच्या वावराचेर उलयले। अल्टिमेटली आम्ही सेवक येते जो पंच म्हणून येतो तो सेवक म्हणून येतो आणि सेवकांना काही अपेक्षा नसतात। पण किती आम्ही धाडा टाकता अगर रिप्लेसमेंट करपाचें विचारतात तर आम्ही फोंडेकारांचे डिसायड केलें की आम्ही फोंडे शहरात एक 10,000 झाडां लायतले आनी ती झाडां लावन त्या शहराचें तापमान एक 2-3 डिग्री आमी कमी करपाचें हो एक कार्यक्रम आमी घेतिल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। घेवया एक ब्रेक।